नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आईचे कार्यक्रमाक माया मोगाचो येवकार. हाव शकुंतला आर किणी. आज रंग संवाद म्हणलेले एक नवो कार्यक्रम घेऊन तुमचे मुखारी हाजर झाल्या. या रंग संवादांतू भाग घेवच्याक आज आमगेले स्टुडियोंतू उपस्थित आसाची ख्यात स भाषेंतू अभिनय करतली तशीची भरतनाट्यम ताजे नृत्यपटू श्रीमती दीपाली खंबदकोणे. आजच्या कार्यक्रमाक तुमका आत्मीय स्वागत आणि नमस्कार. नमस्कार. आमगेले संवाद आरंभ करचे पुढे आमगेले आईचे सोयरिणी श्रीमती दीपाली खंबदकोणे हांगेले एक सानशी परिचय करून घेव्या. श्रीमती दीपाली खंबदकोणे तांणी मूलतः हांगाचे आमगेले दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे जाल्यार तांगेले जन्म जाल्लेले आत्ताची चेन्नई म्हळ्यार तेच मॅड्रास म्हूण म्हणटालीची थंय तांगेले जन्म जाले. तांगेले बापूसू ख्यात नाटककार तशीची कीर्तनकार दिवंगत श्री हरिशंकर गुलवाडी. उद्योगा निमित्त गुलवाडी मामू मॅड्रासांतू थंयची तांणी आशिल्लेची आनी थंय तांगेले नाटक रचना कोंकणींतूय करताले तांणी. आनी ते नाटकांतू सांचेर आसतना भाग घेतची दीपाली नाटकाची एक स्वादू तांकां लागलो. तांणी भरतनाट्यमय मॅड्रासांतू शिकलेची. तशीची तांगेले लग्ना उपरांतू तांणी मंगळूर आयलेची. सुमार 50 वर्स तुकून मंगळूरांत वास. मंगळूरांतू तांणी कन्नड, कोंकणी, तुळू अशी तिनी भाशेंतूय नाटकांतू अभिनय करता आयल्याची. मंगळूरचे फामाद रंग संस्थो भूमिका तेदनाशिल तो भूमिका म्हणलो संस्थो त्या संस्थ्याद्वारे तांणी मस्त नाटकांतू अभिनय केले. ಏನ ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು तुगलक असल नाटक पुराय तांणी भूमिका तर्फेन केले. तशीची एन्न मोकेदा म्हणलेले तुळू नाटक, दृष्टी कन्नड नाटक अशी मस्त आणि गांटी नाटक श्री कासरगोड चिन्ना हांगेले निर्देशनारी तांणी स्वतः अनुवाद केलेले नाटक. तांतू तांणी सुमार एक 25 चड शोंतू तांणी भाग घेतल्यांची. आमगेले देशाचे मस्त कडेन ताजे शो जाला. तांतू भाग घेवन प्रथम प्रदर्शनांतूची तांणी उडपांतू बेस्ट एक्ट्रेस मेळ्ळेले एवॉर्डय तांकां त्या नाटका खातीर मेळ्ळेलो आसा. तशीची तांणी सिनेमांतूय अभिनय केला. भरतनाट्य आतां कॉलेजा चेडवांक कोरियोग्राफी करता आसा तांणी. तशीची विविध टीव्ही चॅनलांतू जावचे नृत्य स्पर्धेक महानिर्णायक जावनूय तांणी भाग घेताची. तशीची तांगेले पती आतां दिवंगत तांणी श्री दिलीप खंबदकोणे तांगेले बापसूले उद्यमाची तांणी मुखारसून घेवन मंगळूरांतू तांणी वास्तव्य आशिल्लीची. तांगेले उद्यमांतूय सहकार दिताची. दीपालीले अभिनयाक बामणाले प्रोत्साहूय मेळताची. एक भारी अनुरूप दाम्पत्य तांगेले. तांकां दोग चेडूव मालगडी धुव दिव्या आतां मॅड्रासांतू म्हळ्यार चेन्नईंतू ती वास्तव्य आसा. तिका दोग चेडूव. तशीची पूतू धीरेश खंबदकोणे गल्फ राष्ट्रांतू उद्योगी जावन आसा. अशी एक सानशी परिचय दीपाली खंबदकोणे हांगेले. आतां दीपाली आमकां सुरवे सांगा तुम्ही जन्मलेल्याची चेन्नईंतू. चेन्नई म्हळ्यार एक संगीत नृत्य नाटक हाका पुरा भरपूर अवकाश आशिल्लो तसले एक प्रदेश. अशें आसतना तुमकां सहज जावन नृत्यांतू नाटकांतू हांतू पुरा एक अभिरुची येवचे काय एक व्हड विशय न्हय. ते मात्र न्हय, घरांतूची बापूसू नाटककार आनी तांगेले नाटकांत तुमी चेडू तुकून भाग घेता आशिल्लेची. जाल्यार तुमी हे खेळचे नाटकाक तेदनाचे म्हळ्यार सुमार एक 50-60 वर्सां फुडें
चेन्नईन तू जन पळोवच्या येताले वे कसं म्हणून तेन्ना थंयची एक परिस्थिती आमकां कितें सांगा. जन तावळी मस्त इंटरेस्ट आशिल्लो म्हळ्यार तावळ टीव्ही नाशिल्ले होय सो असले पुरे प्रोग्राम जातना सकड पळोवच्या येताली आनी मगल बापसून बरयले म्हण जाल्यार डेफिनेट येताली म्हळ्यार तागल एकदम शॉर्ट अँड स्वीट म्हणटात पळय तशें आशिल्लें आनी तागल एकदम इमोशनल कॉमेडी मस्त इतलें आशिल्लें सो वेरायटी अशी आसतना सो सकड पळोवच्या येताली. आत्ता म्हळ्यार टीव्ही आशिल्ली मी ती कोणाय भायर येना ती. होय आता तुमगे ल्हानू हरिशंकर गुलवाडी तांणी नाटककारय तशीची कीर्तनकार म्हळ्यार हरिकथी करतालीची खंयचे भाशेन तांणी हांगा चेन्नईन तूं हरिकथ करतालीची. कोंकणी करता आशिल्ली कन्नड करता आशिल्ली हां हां चडावत कोंकणी म्हळ्यार आमगेल समाजाक हे जावं अशी कोंकणी करता आशिल्ली आनी आमकां कोंकणी न्ही उलोवंका म्हळ्यार आमगेल भास मातृभास कोंकणी न्ही उलोवंका म्हूण सांगून आमकां शिकोवन आमकां घार एक महाभारत की सकड आमकां सांगतालो काणयो पळय. आनी तुमगेले आवसूय तांणी अभिनय करतालेची म्हूण आयकलें हांवें. तुमगेले आवसूल निमित्त तुमकां मेळता आशिल्ले ते प्रेरण कसली ते कितें सांगेल. well आवसू शिवणेन बुदवंती कचवर्क म्हणलें टेलरिंग म्हणलें तें आतां म्हाका कळ्ळ्या. हांव करता हांव टेलरिंग करता म्हळ्यार शिवोवचें मशीन शिवोवचें एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट आनी तिगल पुरे ते स्फूर्ती म्हणटात पळय एक नमुना एन्थुझियाझम तें तिका मस्त आशिल्लें तें मज्जांत आयल्या. म्हज्या भयण्यान केन्ना म्हणचें मम्मी गेली धुव म्हूण सांगून. आतां आमी अभिनया हाजी दिकान वच्चे फुडें तुमगेले भरतनाट्यम अभिरुची बद्दल उलोवया. भरतनाट्यम तुमी कितले प्राय म्हणटना शिकूं सुरू केलें. हांव एक 7-8 वर्स म्हणटना शिकूं सुरू केल्या. म्हाका तांतू चड रुची आत्ताय डान्स म्हणल्यार हांव खंयचेय खंय करूं रेडी आसा. म्हाका डान्स म्हळ्यार भोव प्रिती. ते भरतनाट्यम एक 5-6 वर्स केले मागीर शिकटांची मागशी पडली म्हूण सांगून म्हाका ते रब्बयले. जाल्यार भरतनाट्यम रब्बयले तुमगेले बापसून जाल्यार अभिनयाक केन्नाय पूण हे घाल्लेलो ना ते अड्डी करनी म्हळ्यार ते केन्नाय डेली नाशिल्लें हे डान्स म्हळ्यार डेली क्लास आशिल्लो न्हू सो हांव सगळो दीस थंय वचून बसता म्हूण सांगून ते रब्बयले. जाल्यार अभिनयान तूं आमकां स्फूर्ती दिलेली ताणें. जाल्यार भरतनाट्य शिकिल्ले निमित्त नातल्यार भरतनाट्याचे अभिरुची निमित्त तुमगेले नाटक अभिनयाक ताजेन प्रयोजन कशें मेळ्ळां म्हणून सांगूं येता. तांतू प्रयोजन म्हळ्यार एक तुका मुवमेंट्स तुगेल फ्लेक्सिबिलिटी आनी तुका एक्टिंगांत पळय मस्त इतलें पुराय थोडे पुराय तुका फ्लेक्सिबिलिटी येवंका ते ताजे मिती आसा म्हूण लेखचें हांवें. आनी ते मुद्रा आसा करेक्ट ते पुरो अभिनयाक मस्त हे जाता प्रयोजन जाता. हय आतां आमकां चेन्नई म्हळ्यार ते दाच मॅड्रास म्हणल्यार थंय आमगेले कन्नड फिल्म हे वय म्हळ्यार चित्रोद्यमय भारी प्रवर्धमान आशिल्लो जाग तो. आतां बेंगलोरा ಸ್ವಲ್ಪ शिफ्ट जाला जाल्यार मूलतः फुडले आमगेले कन्नड सिनेमा पुराय मॅड्रासांतू जाताले तेन्ना तुमी कोण कोणाक तेन्ना आमगेले फुडले फुडले एक्टर्सांक आनी पळयला तांगेलो कसले सहवासू कसले आशिल्ले तुमकां. न्ही हांव पळोवच्या मस्त जाणां पळयल्या जाल्यार चड मगल हांवसू गुर्त आशिल्लो तांकां राजकुमार ताणें खंय आसल्यार ताणें येवन हे गिदिराम्मा म्हणचे आशिल्लें. सो मगल हांवसूक आमी पुरे सान नाशिल्ले तावळी तितले आमकां पळोवन मात्र गोत आसा. आनी कन्नडाचे आमकां तितले हे नाशिल्ले मद्रास आशिल्ली मी ती आमकां तितले कन्नड एक्टर म्हूण गोत आसा जाल्यार कोण कोण म्हूण गोत नाशिल्ले. मागीर तुमगेले म्हळ्यार अन्नान बरयलेलें नाटकांत तांणी कोणय भाग घेतिले कसले आसगी फिल्म एक्टर. तांतू पंढरीबायन घेतिले मल बापसून हे सत्य हरिश्चंद्र ते केलेले आनी ती मल बापूचो हरिश्चंद्र जालोलो आनी ती सत्यवान हे जाल्ले. आनी हांव रोयत सान
चेडू जावन हांव केलेले मला भयणीन अर्ध केले मागीर नेक्स्ट पार्ट हांव केले म्हळ्यार तांतू तुमगेली आम मजावन घेवन पंढरीबाईने ऍक्ट केले हय चंद्रमती हय तेन्ना तुम्ही बरी सान आसच्या पुरो जाल्यार तेन्नाच ते पंढरीबाईले ते एक अभिनय उडगास कोण सांगू येतो तुमकां एक्चुअली सांगता म्हळ्यार ती लास्ट डे आयली स्टेज प्रोग्राम ते दिसू ती स्टेजार आयली आनी ते दोळताय मग हांव ते पार्ट करता आशिल्ली म्हळ्यार ती इतले बिझी आशिल्ली तवळी ती येतकी ना म्हूण भंय आशिल्ले तेमी ती मग हांव ते पार्ट करता आशिल्ली जाल्यार त्या दीस ती येवन ऍक्ट केलेले सगळं प्रॉम्प्ट करून केलेले पळय मला हांवसून भितर तान प्रॉम्प्ट केले आनी तीन केले सगळे ऑडियन्स रडल्या तितले बेस्ट ऍक्टिंग आशिल्ली ती गेल्या कोणाकय कळ्ळी की ती त्या दीस मात्र येयली म्हूण सांगून पंढरीबाई पळोवच्या भारी चंदी तिगेला आम्ही परत तिगेल सिनेमा पळोवची काला जाता तिका प्राय जाला जाल्यार राजकुमार आवटू हिरोईन जावन ऍक्ट केलेले आमी थोडे पोरणे सिनेमा पळयल्याची भारी चंद एक रूप सात्विक रूप बशा तुमगेल सनपणेरी ते रूप तुम्ही थंय लागीसून पळोवन आसा पुरो हय मागीर आनी पंढरीबाई कुटुंबे वटून तुमकां कसले संपर्क आशिल्ले हय म्हळ्यार तिगेल भयणी मैनावती तिवय ऍक्टिंग करताली आनी तिगेल पूतू गुरू आनी श्याम म्हणून तांणी डायरेक्ट करताली तिवे ऍक्ट करताली एक्चुअली मगल चर्ड पण रजे वेळार हांव वचून तांगल घार रावचें आशिल्लें चड म्हळ्यार थंय मस्त चर्ड आशिल्लो म्हणून हांव थंय वचून खेळू बसताली आमकां सगळ्यांक तांगल पुराय कुटुंबाचे पुराय गुर्त आसा पंढरीबायल भाव जवो सगळं प्रभाकर हय लायक भावगीतेनी तांणी हय भावगीतांनी म्हणटा आशिल्लो तुम्ही लग्ना उपरांत मंगळूर आयलेच साधारण 1973 इसवी तुम्ही आयलेच मंगळूर आयत तरी तुमकां थंयचे तुम्ही मेड्रासांतूल तुमगेले अभिनय हे आसच्या पुरो नातले भरतनाट्याचे प्रदर्शन आसच्या पुरो ताका पुरा मंगळूरांत कशी प्रोत्साह जो मेळ्ळा की तुमकां तेन्ना परिस्थिती मंगळूरची कशी आशिल्ली एक्चुअली मगल इंटरेस्ट स्टार्ट जालें म्हळ्यार मगल एक हांव डान्स क्लासाक गेले आनी थंय एक पंत कणकी एक चली येनी म्हणून तांणी म्हाका रिक्वेस्ट केले तूं डान्स करतो तिगल प्ले जारी म्हणून सो तशी स्टार्ट जालें मगल इंटरेस्ट आपस मगल डान्साचे म्हळ्यार लग्न जायना फुडें मगल बापसून म्हणचे लग्न जायना फुडें तूं डान्स करू बसतवे अशी म्हळ्यार फुडल्या काळात ते सूर जायना फुडें मी एक चित्र पळयता आसाची हांती एक कसो हे नागिन पिक्चराचे श्रीदेवीले हे महिला समाजान केलेले तेन्ना साधारण कितले प्रायस तुमकां बारी सांग म्हाका एक 28-30 कितकी चेडणी जाला हय हे आमगल समाजाचे केप्यांगल राज म्हणून एक नाटक केलेले तांतू अभिनय केलेला या वय सुमार चिक्की म्हाका शिगी म्हणून दिसता हय हे संदीप मलानी ओट्टू आमी लायनस नाईट म्हणून आमकां लायन्स आणतो हांव लायन्स मेंबर लायनस नाईट आणतो आमी डान्स केलेले तो कोण संदीप मलानी हय हिंदीचे हिंदी हय हांव तागल पिक्चरान तुवें मस्त पुरा ऍक्ट केल्या हे पुरे महिला समाज नाटक सनसन स्टेज कार्यक्रम जाता आशिल्ले म्हळ्यार हे नाटकाचे सीन हे डान्स मगल एक महिला समाजाचे तांतू एव्हरी इयर खले आमगल समाज डे एक खले प्रोग्राम असल्यार फर्स्ट तांणी म्हाका कॉन्टॅक्ट करचे तुगल डान्स केन्ना करता म्हूण सांगून सो हे एक फॅशन शोन तो हांव पार्ट घेतिल्ले मगल मस्त डान्साचे मस्त फोटोज आसा म्हळ्यार तांतू आनी आत्ता कल जाल्या आत्ता फोटो घेवच्या सगळे मोबायलार जाल्ली ती फोटोज ना ती हे पुरे मगल ओल्ड फोटोज आमगल एक ग्रुप आशिल्ले महिला समाजाचे एक 10-12 जाणाले हे पूरा कोरियोग्राफ करचे हांव आशिल्ले
हे कोरियोग्राफीचे हे कशें तुमकां आयले मनांत विचारू ते म्हळ्यार थोडे जाणांक डान्स करता म्हण मन आसा जाल्यार तांकां कशें करचें म्हण सो हांव तांकां स्टेप शिकोवच्या वचून ते ऑटोमॅटिकली मागीर एक फुल टायम आतां आमगेल हांव क्लास काडलेलो थोडो काळ मागीर घार मगल माई तिगल माई पुरायशील घारा सो तेची तोंदर जातालो म्हणून क्लास रबयले मागीर अशी लायन जमान जॉइन जायना पडे तांकां बायलांक कोणा डान्स कोत्ता पळय तांकां ते हांव डान्स करून करयल्या तशें आतां तुमगेले नाटकाचे अभिनय हाका येवया आतां भूमिका म्हणल्यार एक भारी व्हड एक नाटका संस्था मंगळूरा आशिल्लो आतां तो कितले एक्टिव्ह आसा म्हणल्यार म्हाका खबर ना तुमकां ना वय भूमिका आयकनी हांव वय वय त्या कालारी मस्त एलोशियस कॉलेज सेंट एलोशियस कॉलेज लेक्चरर नादा शापुरो नातले आमगे SCDCC बँकाचे श्रीनिवास भट्ट शापुरो मस्त जनता लक्ष्मण मल्लूर नातले आमगेले वो एक तुळू साहित्य सर एरिया लक्ष्मीनारायण आळवा तांणी पुराय ताजे मेंबर आशिल्लेची तसली एक संस्थेचे ಏನ ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು म्हळेले एक नाटका शो हांवें डॉन बॉस्को हॉलान तुमी एक्ट केलेला हांव पळयला भारी त्या आमकां त्या कालारी बायल मनशां स्टेज एरियेवन दादल्या उठे एक्ट करताची म्हणलेले एक व्हड विशय आशिल्लो तसल संदर्भ भारी म्हळ्यार मंगळूरांत तसली एक येदेची अनवळपणाची की आशिल्ले बायल मनशां आत्ता ना त्या कालार तुमगेले ते नाटका क्षेत्रा एक एंट्री ते कशी तुमगे मनाक कशी दिसताले कशी तुम्ही ते प्रेरण घेवन तांतो रिगलेची सांगेल ते म्हळ्यार मगल बामणाल ऑफिस ते SCDC बँका तांगल ते भूमिका म्हळ्यार ते SCDC बँका उंच हॉलान जाताले मगल बामणाल ऑफिस लागीं आशिल्ले थंय एक दीस नाद येवन मला निमगेले ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ म्हणून तो मला बामणाल म्हणला ती सानपण दोन आक्ट करता म्हणून सांगून म्हणून तशी तांणी म्हाका तू जॉइन जा तू ऍक्ट करका म्हणून तू जॉइन जा म्हणून मागीर थंय ऍक्ट करूं सुरू केलें आनी म्हाका फुडें दोन ऍक्ट करून गोत्त आशिल्ली मी ती म्हाका आनी मगल बामणाले एनकरेजमेंट आशिल्लें तो म्हणाल तू कर तू कोणागेले हें कर नाका तू करी तू खुश आसलें तू करी म्हणून सांगून तशी हांव भूमिकान जॉइन जालेली न्ही मस्त जाणान उरलेल्या मागशी बट ताजे तुम्ही मत घेनी ते घेना तेल तुकून इतले वाड्डो तुम कारण तशीच तुम्ही भूमिकांत तुगलक नाटक केला मागीर तशीच वेणुगोपाल कासरगोडाले दृष्टी नाटक ते कोणाला निर्देशनार केले तुम्ही ते चिन्नाले चिन्नाले तुमगेले परिचय कशे जाल्लो कितले नाटकां केल्ले कसं ते सांगे चिन्नाल म्हळ्यार हांव भूमिका आसतना तो एक लेडी कॅरेक्टराक सोदता आशिल्लो घांटेक म्हळ्यार ते कॉम्पिटिशनाक वचूंक सो ताका कोण की सांगलें खंय ती दिपाली खंबदकोण आमगेल भूमिकांत आसा मोस्ट प्रॉब्ली नादाने ती कोंकणी उलयता तू तिक निमून पळय म्हणून तशी म्हाका चिन्नान येवन कॉन्टॅक्ट करून ते घांटी नाटकांत तो ऍक्ट करूंक अवकाश मेळ्ळो म्हाका आता तुम्ही मस्त निर्देशकांक गेले सकल काम केला तांतू तुमकां मस्त म्हळ्यार एक तुमगेले एक चड हे जालें तुमकां खूश जावचे तसले एक निर्देशक कोण म्हणून उडगास कोरेत रंग निर्देशक नाटकांत म्हाका एक्चुअली चिन्नाल नाटक खुशी जाले म्हळ्यार तागेल द वे ऑफ डायरेक्शन मुवमेंट्स कशी आतां ताणें इतलें थंय शिकयल्या आमकां ते ऑटोमॅटिकली आतां कशें कोरी येता आतां आमी पक्कन डायरेक्ट कर जाल्यार कशें कोरी येता म्हूण सांगून म्हाका कासरकोड चिन्नाले डायरेक्शन वय तुमकां तांगेल गांटी नाटकाच्या अभिनया खातीर बेस्ट एक्ट्रेस एवॉर्डय मेळ्ळो तेच ना आतां तुमी तुमगेले अभिनयाक दिवचे ते जाल्यार ताजी मातशी निर्देशकाल पात्र कितलो आशिल्लो म्हणून तुमी लागताचे म्हळ्यार तुमगे तुकून ते अभिनय भायर काडका जाल्यार निर्देशकू कितलो वामट काडता कसले ते म्हळ्यार ताजी क्रेडीट तुमी निर्देशकाकय दितागी कशी हय डेफिनेटली म्हळ्यार एक्टिंग आमी कोरी येता तान सांग येता जाल्यार एक्टिंग आमी करका जाल्यार तागेले ते मुवमेंट्स आस पळय ताजी मिती आमकां मस्त इम्प्रुवमेंट जाल्या फुडें स्टेजार
फाटी दाखवणे मग यश वच्चे वय ते चिन्नाला अंतू ना हा ते तू तांडे करेक्ट तू कशी चमकत की तशी चमकूंगा गुण वच जाल्यार गुण वच का म्हळ्यार तितलें पुरे आमकां नॉलेज दिल्या सो म्हाका तागले 50% आसा आनी एक्टिंग मगल 50%. गांटी नाटकांत तुम्ही सुमार एक 25 शो केले नवे हांव सुजावन तांदूळ सुमार दुसरे गांवां गेले तुम्ही दिल्ली गेलेची मागीर आनी बरोडा बॉम्बे मस्त तितले कडे त्या वेळार बहुशा तुमगेलो ओटू सहनट जावन आमगेले बस्ती वामन मामूय आशिल्लो फर्स्ट आमगेले त्या कॉम्पिटिशनान तू बस्ती मगल बामूण जावन एक्ट केलेला तान्ने केन्नाय कोणाक इंट्रोड्यूस करतना ही मगल बायल नाटकांत तुली म्हणचे आशिल्ले तशें मागीर तशीची तोच रोल आनेकल्यान कोर न्हू तशी मस्त नमन्याचे चेंज नाटकां तू नेक्स्ट वेंकटेश बाळीक जालेलो तो ಸ್ವಲ್ಪ हें जालें थोडे काळ तुमगेली नाटका भोंवडी बद्दल तुमगेले थोडे अनुभव असल्या सांगू येत भोंवडी म्हळ्यार आमी ट्रेनार वचशिल्ले ट्रेनार गम्मत करचे आनी थंय वचून आपणे आमगेलो नव जागो थंय वचून फर्स्ट स्टेज सेट करून थंय खंय खंय रपका मुवमेंट्स पुरे सांगता आशिल्ली जाल्यार रेस्पॉन्स भोव चांग आशिल्ले खंय वतना खंयच्याय गांवां वचो रेस्पॉन्स बरे आशिल्ले ओके तशीची दृश्टीन तुम्ही खंयचे पात्र केलो ते म्हळ्यार ते हागेर चल्लेला हाऊस वय दान करचे दान करतात पळय ते चल्लेला हाऊस जावन वय 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 भारी एक एकदम ट्रॅजेडी टाइप म्हळ्यार एक वय ते कोंकणीन तो धर्मयुद्ध म्हणून अनुवाद केल्या वेळार चिन्ना त्याचे पात्र हिण केले आमगेले मरोळी सबिता हय बहुशा तुम्ही तो पात्र केलो कन्नडान आता तुम्ही तुळून तुय अभिनय केले येन्न मोकेदा ताजे निर्देशन कोणाले तेवे चिन्ना एक्चुअली ते बरयले ल्हान तागेलें नांव चिन्नान डायरेक्शन जाल्यार हे बरयलेले उडगासना म्हाका तशें तीन भाशेन तुम्ही चिन्ना कासरगोड चिन्नाले निर्देशन जाल्यार फर्स्ट ते येन्ना मोकेदान तू म्हाका तितलें तुळू येनाशिल्लें उलोवच्याक म्हळ्यार आईल मातरांगा आनी तितलें तुळू गोतनाशिल्लें सो चिन्नान मज्ज खातीर म्हणून कन्नड अर्ध तुळू उलोवन हे कर अशी चेंज केलेले पात्र वय आता तुम्ही 8 भास तुमका येता कोंकणी कन्नड तुळू हिंदी इंग्लिश तमिळू मलयाळ तशी तेलुगू तांतू भाशेन तुम्ही अभिनय केला इतले भाशेन तुम्ही अभिनय कोरका जाल्यार त्या संभाषणांनी कशी शिकून काढताले तुम्ही कशी म्हळ्यार संभाषणात तुमका कन्नड येना आशिल्लें वाचूं येना म्हाका आतांय वाचूं येना कशी पुराय सगळें इंग्लिशान बरोवन घेवनचें हांवें सगळें मगल नाटकात स्क्रिप्ट पुरे इंग्लिशान आतांय वाचूं येना चेडवान सान्न आसतना मगल नणद आशिल्ली ती शिकयताली कन्नड आनी हांव चिक्के शिकणान चिक्के म्हाका आशिल्ली ती इंट्रस्ट दिनी सो जाल्यार कन्नडान सगळें कन्नड इंग्लिशान बरोवन घेतली मी ती सगळें हांवें तो एक्ट केल्या म्हळ्यार ते इंग्लिशान बरोवन घेतल्यार ते एक्सेंटांनी समाची त्या लँग्वेजाची करताले ओके ओके आता तुम्ही तितले नाटकांत अभिनय केले तांत एक भारी तुमका एक तृप्ती दिलेली एक पात्र खंयचे म्हणून उडगास कोण घेवेत भारी एक खुश आजी काही तो एक पात्र हांव लायक कोण केल्लो म्हणून म्हाका दिसता घांटीची म्हळ्यार मगल कॅरेक्टर जोर कॅरेक्टर आनी हांवूय तशी आसा ते बेस्ट आशिल्लें मगला मगल घांटी तुमकां घांटीचे मागीर तुमी हांगा गेलेची खंयचे सिनेमाक तुमगे सिनेमा अनुभव सांगायचे सिनेमा अनुभव सुद्धा ऍक्च्युअली थ्रू चिन्ना जाल्लेले ते एक फर्स्ट गीता माधुरी म्हणून एक म्युझिकल हे आशिल्लें सिरियल टाइप तांतू म्हाका हांव कासरगोड वचून शूटिंग आनी जाल्लेलें ताजे मागीर चिन्नानेची मग युजली मगल पुरे चिन्ना थ्रूची हे जाल्लेलें
कादंबरी म्हणून एक पिक्चर आणतो ते उडपान शूटिंग झालंय मारी इंद्रधनुष्य तंतो एक पात्र केलं मारी मस्तीतले सण सण रोल्स केल्या ती टीव्ही सिरियल्स दृष्टी टीव्ही सिरियल झालेलं आहे त्यांची आपस आम्ही केलंय बँगलोर वचून शूटिंग झालेलं आहे मागीर संदीप मलानी ओटू एक 2 पिक्चर केल्या एक 60 to 60 म्हणून एक मारी अनेक पैरी केलेले मा म्हणून म्हळ्यार सिनेमा तशी तंतू एक रोल केल्या सो सुमार इतले केल्या मागीर आत्ता आय थॉट पुरो म्हूण सांगून आता बी नाही राबयला तुम्ही ऍक्टिंग सद्याक येनी कोणाले जाल्यार आता पर आत्मलिंग म्हणून धारेश रामदास गुलवाडी तो बरयत आसा मे 7th आमगेलें तें नाटक आसा ताजी एक प्रॅक्टीस 2 स्टार्ट आमगेलें कोंकणी हय आता तुम्ही सिनेमांतूय अभिनय केला रंगांत कशी म्हळ्यार नाटकांत करता आसची म्हणटा हे दोन हांतो तुमकां चड खुशी दिवची खंयचे क्षेत्र नाही नाटकाची मस्त खुशी दिसता फिल्मांत आनी पुरे तितले हे ना एक्सप्रेस तितले फिलिंग येना तू स्टेजार केलेले तितले न्ही जाता जाल्यार तू स्टेजार करचे नॅचरल पळय ते स्टेज ड्रामाची बेस्ट आणि तुम्ही मस्तीतले टीव्ही हाजे शो आसाचे खंयचे नृत्याचे ताका पुरो महानिर्णायक जावन वताची तेन्ना हे आत्ताचे चेडूवाले म्हळ्यार तांगे नृत्य प्रदर्शनांत तुम्ही पळोवचे म्हळ्यार तुमगे कालाची एक डिवोशन जो परफेक्शन जो थंय काही तुमकां लॅप्स म्हणून दिसता की नाही कसं व्यत्यास तुमकां नाही आत्ताकल जाल्या म्हळ्यार सकड एक्रोबॅटिक्स जाल्या डान्सेस पुरे चड उडचे नाचचे एक्चुअली इंडियन क्लासिकल एक क्लासिकल डान्स आसा ताक कशें गमटाय विंगड खंयच्या काही ना म्हूण दिसता म्हाका मागीर आतां एन्जॉय करता ती सकडा हांवें लायक करता ना म्हणा जाल्यार प्रिफरेबली इंडियन क्लासिकल डान्स आता भरतनाट्यम एक कथक असले पळय ते बेटर म्हूण दिसता म्हाका आता एक तुम्ही तांकां ह्या घालतना मौल्यमापन करतना खंयचे पुरा विचार तुम्ही मना दवरून घेताचे तसले म्हळ्यार एक तागेले वे ऑफ डान्सिंग प्रेझेंटिंग म्हणटात पळय तें आनी बीट म्हळ्यार तागेलें तें नृत्य तें हें मस्तीतले पुरे पॉइंट्स म्हळ्यार आमकां युजली दिता ती हक्क इतले हक्क पॉइंट्स आनी कॉस्ट्युम्स तशी ते आमकां सुरेख सांगता ती की कलकल खंयच्या पॉइंट्स दिवंका म्हणून ते पळोवन आमी दिवचे मागीर आतां कॉलेजा चेडवांक तुमी भरतनाट्यनांतल्या खंयच्याय नृत्यांत कोरियोग्राफी करूं वता आसाची हाजे थोडे अनुभव सांगाचे तुमी आतां ते सन्न चेडवा आवटो तुमी हे काम करतना तुमकां कशी फील जाता कसं ताजें एक्चुअली सन्न चेडवा आवटो वच गेल्यार मोर यू बिकम यंग म्हळ्यार तुवें तांचे मणके जावन न्हू तांकां शिकोवन आनी तांकां शिकोवच्याक इजी आता प्राय जाल्यांक म्हळ्यार थोडे जाणां आमकां लायन्स सांगता आसा ती थोडे जाणांक डान्साक वच नाशिल्ले बट हांव तांकां शिकयल्या ती आतां करता ते डान्स आनी इतले नाटकांत गी नृत्यांत गी पुरो तुमी व्यस्त आसुका जाल्यार घरांत तूं एक सपोर्ट म्हळ्यार एक प्रोत्साहन ना जाल्यार खंडिताकय साथ दिना ह्या संदर्भार तुमगेले दिवंगत पती श्री दिलीप खंबदकोणे हांगेल सहकारा बद्दल तांणी तुमकां दिल्लेली एक कसले मोटिवेशना बद्दल थोडे तुम्ही सांगू येता दिसता सकड क्रेडिट मगल बमणाकच वचका कला म्हळ्यार तान्न वच म्हूण सांग न्ही जाल्यार आसल्यार म्हाका हें पुरो करूं जायनाशिल्लें तान्न मोटिवेट करून तूं वच
तू घरची काळजी करू नका हांव पळोवन घेता तू तश त्या म्हणटा मला माय सुद्धा मला माय मजोट आशिल्ली तिवय एकदम सपोर्टिव्ह आशिल्ली ती हांव डान्स करतना जावो घार डान्स करतना जावो कोणाय चेडो आयला रे ती येवन बसून पळयताली आणि मग नणदो दोग जणे तिवय एकदम सपोर्टिव्ह आशिल्ली इवन आत्ताय वनी तू कल जाय जाल्यार करी आमी आसत तुका पटेबल आका म्हूण सांगून मल घरचे मगल कुळारची सायड मल भयण्यो मल भाव आणि मगल मेन मगल चेडो दोग जण चेडू तुमगेल कलेंत कसले तांकां येयला आसगी येदेची मगल धू डान्स करता भरतनाट्यम शिकल्या ती करता मगल तू ऍक्टिंग करता जाल्यार आम छोट मात्र स्टेजार नाही करना ओके आता दीपाली आम्ही सगळे तुमगेले एक रंग कसले प्रयाण ताजे बद्दल आम्ही एक नियाळ घेतलो आता कितलीगी आमगेल भयण्यो तांगेले एक प्रतिभा आसता अभिनया प्रतिभा आसता नातल्या नृत्याचे जाल्यार घरांचो सपोर्ट आसना नातल्यार आनी कोणय कसं लेखता की म्हणून पुराय तांगे मना विचार आसा पुरो असल आमगेले भयण्यांक तुम्ही कसं सांगू इच्छा पावताची नाही हांव म्हणचे तुमगल कल ड्रीम आसा एक तुम कल इच्छा आसा तुम्ही येवं का मुखारी तुम्ही कन्विन्स करका घरच्यांक आणि मुखार येवन म्हळ्यार विंगड हें करचें पडला तुम्ही तुमगल ड्रीम्स कलस पळा तें करका म्हणून हांव हें करचें बायलांक खंयचेय चलयो जावो बायलांक तांगल ड्रीम तांकां एक डान्सान रुची आसा आता मस्तीतले बायल येतसत मुखारी तशी तांणी तांगल घरच्यांक कन्विन्स करून यो कोण कल उलयता एक कोणय कले सांगता ती म्हूण ते पुरा आलोचन करनाशी तुमकां घरचे सपोर्ट आसा म्हूण जाल्यार विंगड जान कोणय कले उलोवती तुम्ही मुखारसून येवं का म्हणून हांव निमून घेता आता तुमकां साधारण प्राय बायल मनशाला सांगू नज जाल्यार 70 वर्स तुमकां नेक्स्ट इयर जाता हा इतली प्राय एरियेत तुमी इतले ऍक्टिव्ह आसाची आतां तुमगेले दीस तुमी कशी याद दवरून घेताची ऍक्टिव्ह जावन म्हाका अशी बसूंक जायना कलेने कले करतस का हांव घारा क्राफ्ट करता स्टिचिंग करता इनफॅक्ट हे स्टार्ट जाल्ले हे कोरोना हाजे मिती घार 2 महिने हांव एकली घार आसा कल कोरका म्हूण कळ्ळी सो होगोर ऑफकोर्स शिवण पुडदोन करता आशिल्ली आतां मागीर होगोर एक ट्राय करूं सुरू केले क्राफ्टाचे सो ते कोर न्हू मागीर पयरी चेडवांक पुरे घार हाडून तांकां म्हळ्यार ती कोरोना टायमार खंय भायर वचूं जायना म्हणून घार हाडून तांकां शिकोवचें सुरू केलें सो हांव कलेने कले एक क्राफ्ट करता आसता म्हाका अशी बसूंक जायना कले पूण करप काजाची आनी बाकी टायमार सांजे एक वॉका वचचें फुडें सकाळीं वताली ते कोरोना स्टार्ट जायना पूण ते मास्क घालून चमकूंचे जायना म्हणून आतां सांजेचे आतां मास्क जावंक म्हणना सो आतां सांजे वॉक करता आनी हांव खंय वच जाल्यार वॉक करून वचचें चमकूनच वचचें हांव रिक्षा बस घेवनचे व्हेरी अप्रूप तशी म्हळ्यार म्हाका ते आय फील ते फिट दवरता म्हाका म्हूण सांगून इतले तुम्ही आता लायन्स क्लबांत आसाची महिला मंडळांत आसाची म्हळ्यार महिला सभा हांतू मागीर आमगेले नाटक क्षेत्रांत तू मस्त तुम्ही साधन केला इतले पुरा कोर न्हय आमगेले जनान तुमकां तितले जावन गुर्तुसी न्ही म्हळ्यार एक म्हाका दिसतस म्हळ्यार तसो व्हड मट्टाचे एक प्रशस्ती की एक सन्मान की तुमकां चल्लोलो मिगेल कळिताना तुमगेल समाजांत बी जाल्लेलो आसा की ना म्हळ्यार चित्रापूर सारस्वतांत ना हाजे बद्दल तुमकां कसं दिसता म्हळ्यार हांव लेक्चर पब्लिसिटी केला मात्र दिसता म्हणून दिसता हांव ते पब्लिसिटी करूं वचनी मगल काम करचें ऍक्ट करचें येवनचे जाल्यार जानांक कळका की इतलो व्हड हें केल्या तिका कले सन्मान करका म्हणून वय तशी आता तुम्ही ते एक नाटकांत आता मेन तो ते खंयचें नाटक म्हणली ते
आत्मलिंग म्हणून आत्मलिंग हा हा रामदास गुलवाडी हय. हय, हांगेले नाटक तुमगेले ते नाटकाक आमी ते भारी एक यशस्वी जावं म्हणून बरें आठयताची तशीशी तुमगे रंग चटवटिका आनीकय निरंतर चलता राबो अशीच क्रियाशील जावन तुमी आमचे सगळे पुराय बायल मनशांक एक स्फूर्ती जावन राब्याची म्हणून सांगताची येदोळताय तुमगेले एक अमूल्य वेळ हांगा येवन आमगे स्टुडियोन तूं आमगेलो तुमी पाशार कोर न्हू आमकां तुमगेले वैविध्यमय रंग अनुभव वांटील खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद.